बाळू जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्याच ऑक्टोबरांत आमी आयकली एक खबर. गुजरातांत मॉर्बी ब्रिज तो कोसलोन पडलो. तुम्ही व्हिडिओ पळयला. कितलो जण कितलो लोक थंयसर मेलो. 50 वयर भुरगीं सयत पडोर मेले. हो सांको केदळ बंदलो. हो सांको केदळ बंदलो कळितागी 1900 इस्व्यांत. कोणे बांदलो? ब्रिटिशांनी बांदलो. 6 म्हयने आदीं हाची दुरस्ती जाली. एक कंपनी आसा ओरेवा कंपनी म्हणून. पयलें ती वॉच मॅन्युफॅक्चर करनासले. वॉच तयार करचें काम तांचें. ताचे उपरांत इलेक्ट्रॉनिक्साक गेले आनी तशें तांकां हें काम मेळ्ळें. तांणी दुरस्ती केल्ल्या 6 म्हयन्यांनीच हो ब्रिज तुटोन पडलो. असली जायतीं बांदपां आमच्या भारतांत बांदल्लीं इनॉग्रेशन जावच्या पयलेंच कोसलोन पडलें आमी जाणाव. वा मंत्री येवन इनॉग्रेशन कर गेल्या उपरांत पडलें आमी जाणाव. पूण कैसरपणी ही गरज कोसलोन पडली आयकलागी. कैसरी टेंपल कोसलोन पडले. मसीद कोसलोन पडली. अशें दोळ पर्यंत त्या एका कामांत कोणें गोलमाल करूंक वचूंक नात. आमच्या कोडयाळांत खंयसरी हांवें आयकोना येदोळ इगर्ज कोसलोन पडली म्हणून. टिपूच्या काळार नाश केल्ले आसात, पण कोसलोन पडले आमी आयकोंक ना. टेंपल जावं दी, मसीद जावं दी, इगर जावं दी, खंयसरी कोसलोन पडले दाखले भोव उणें, बारीच उणें. एक इगर्ज आसा हासनांत. हट्टेहळ्ळी म्हणल्या एका जाग्यार एक इगर्ज आसा. ती इगर्ज पावसांत सादारण बुडता. कांय दिसना, वयलो भाग मात्र पळोवंक मेळटा. आनी आतां तो ट्युरिस्ट प्लेस जाला. व्हडली इगर्ज, मजबूत व्हडली इगर्ज हासनांत ती आसा. तुमी तेन्ना गेल्या जाल्यार वचून पळोवया. बरी आसा, सोबीत आसा. ती आबे दुब्बान बांदल्ली, फ्रेंच मिशनरी. त्या काळार कशी बांदली म्हळ्यार आतांचे बरी सिमेंटांनी कांय ना. इजिप्तांत जिप्सम हाडन ताका गोड आनी तांतयाचीं करलां मिक्स करून त्या इट्यांनी बांदली. आनी आजून सुमार 3-4 म्हयने उदकाच्या पोंदा आसा जाल्यार, ताच्या उपरांत ती वताक सुकता जाल्यार आजून ती घट्ट रावल्या. पाक्या मात्र सोडनो, बाकीचे सक्कड आसा. आमी शिवमोगांत अनेक जाग्यार गेल्ल्या. नगरा म्हणले कडेन थंयसर एक इगर्ज आसा शिवप्पा नायकान बांदल्ली. सुमार 16th century जावंक पुरो. आजून आसा. आल्तार आसा. आल्तारी फाटल्यान उबारलो कुरीस आजून आसा. आनी तो फातर. पूण एक टेंपल आसा आमच्या चरित्रांत आमी वाचता. एक टेंपल तें आज ना. संपूर्ण धरणी समाज जाला. एक वणद मात्र उरल्या. खंयच्यान तें टेंपल? जेरुसलेम टेंपल. जुदेवान टेंपल आसा गे आज ना. फकत एक वणद उरल्या. वेलिंग वॉल म्हणटात. थंय वचून आमी पळयता जुदे वचून रडतात. आजून रडतात. कित्याक? आमचें टेंपल नाश जाला म्हणून. कितले वर्सां जालीं. जेजू येवन 2000 वर्सां चड जालीं. आनी ताच्या पयलें तें नाश जाला. आजून तांकां टेंपल ना. ते वचून रडतात आनी म्हणटात आमी नाश जाल्या, आमकां एक टेंपल ना. धरणी समाज जाला. कित्याक देवान हें टेंपल धरणी समा केलें? देवान न्ही सलमावरायक सांगलें हें देवाळ तूं बांद. पूण कित्याक? वेळा काळाक तें सरी जावन वचनातल्या वेळार देव ते कित्याक खंयच्या कारणाक ते नाश करता? आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता. इसाया प्रवादी आयच्या पयल्या वचपांत आमकां सांगता, एका काळार जुदांत लोक गायतालो खंय कितें म्हणून? आमकां एक कोट्याचें शहर आसा. म्हळ्यार शहर पयलें बांदतना
ताका बोंतवाणी कोटे बांदताले म्हळ्यार ताचे भितर आसलेल्या लोकांक रक्षण मेळचे खातीर खंयच्याय दुसऱ्या रायान येवन दाड घालचें बरी ना वा खंयच्याय रितीनी आपल्या लोकांक मरोवंक नजो म्हणल्या खातीर कोटे बांदताले कोट्या भितर उदक आनी दुसरे गरजेची संगती आसताल्यो लोकांक रक्षण करचे खातीर राय बांदतालो आनी हो लोक झुजांत आसतना अशें गायतालो की आमकां एक कोट्याचें शहर आसा रक्षण दिवच्याक आमच्या रायांनी दुर्गा बांदल्यात गोपुरां हें कितें म्हणटात पागोर बांदल्यात त्या देखून कोणेय बैतांनी आमकां नाश करूंक जायना इतलें मात्र न्ही ह्या शहरा भितर रिगाचें जाल्यार कोण आमच्या रायाक विश्वासी रावता ताणें मात्र भितर सराचें दुसरे कोणाक आमी रीग दिना कित्याक हें शहर आमचें आमच्या रायाचें देखून आमच्या रायाक कोण मानता कोण विश्वास सांबाळटा ताणें मात्र भितर सरयेत बाकी कोणेय भितर येवंक आमी रीग दिवचें ना पूण इसाया प्रवादी म्हणटा सर्वेस परस तुमचें सस्नाचें कडप तो मात्र सासणीक जावन तुमचें कोटें जावन रावतलो हेर सक्कट तें नाश जातलें कित्याक जें तेंपल जें शहर देवाचें म्हणून विसरलें जें तेंपल देवाचें म्हणून विसरलें त्या तेंपलांत अन्याय चलता अनित चलता आनी देखून जेजू सयत म्हणटा हें घर म्हज्या बापाचें घर तुमी स्वरांचें भुयार केलां देखून हें काडून उडया हांव हें 3 दिसांनी बांदतलो जेरुसलेम तेंपल बांदूंक 40 आनी 100 वर्सां लागली आमी जाणा हें तेंपल बेश्टें एक ल्हानशें तेंपल कोणेय बांदलें न्ही सलमाव रायान 40 आनी 100 वर्सां काण घेवन बांदलें आनी हाची हर एक साहित्य कितें आसा थंयसर कितें कितें बांदलां तें जेरुसलेमाचें वस्तू न्ही संवसाराच्या कोणशाक वचून दी बेस्ट म्हण कितें आसा संवसाराच्या कोणशा तें हाडन बांदलें इंडिया थावनी कितें व्हरून बांदलें आसा बायबलांत तुमकां मेळटा संवसाराच्या कोणशा वचून दी बेस्ट कितें आसा तें असलें बेस्ट दी बेस्ट तेंपल सयत देव तें मोडून उडयता धरणी समा करता कित्याक इसाया प्रवादी म्हणटा कोण दोंगराच्या माथ्यार सडल्यात ताका देवान काडून उडयलां म्हळ्यार दोंगर म्हळ्यार परनेसुल्ल्यांत आमी वाचता दोंगर म्हळ्यार देवाचो जागो आनी हो ही कार्मेल गुडो आमची सडावती गरज्यो इल्लेशे उबारायर आसात कित्याक आमी म्हणटा देव दोंगरांनी गुड्या दोंगरांनी ताका वयली सुवात म्हणजे आमच्या जिवितांत पयली आनी वयली सुवात पयलो जागो पयलें स्थान ताचें ताका आमी दिता देखून हांगासर इसाया प्रवादी म्हणटा दोंगराक सडलेल्यांक म्हळ्यार देवा वरून वयर म्हण कोण सांगते आसा तांकां देवान नाश केल्यात ससनाक नाश करून उडयल्यात तशेंच जे कोण आपण उंचायेचें शहर आमी उंचायेचें शहर बांदता उंचायेचें आमचें नांव वचोंक आमी प्रयत्न करता म्हूण कोण चिंता ताकाय धरणी समा करून उडयल्यात आनी दुबळे आनी निर्गतीक त्या धुळीचेर सोलून वयतले ती धूळ मस्तून वयतले कोणाचो अहंकार देवान नाश केला कोणाचो अहंकार धुळी समा केला ताचेर निर्गतीक आनी दुबळे सोलोवन वयतले म्हळ्यार देव तांचे नीत करून दितलो मोगाच्या भावांनी भयणी खंयच्या देवळांत सर्वेस्पराचें आराधन जायजें आसलें थंयसर जावंक ना आनी त्या वेळार त्या बागलार दुबळ्यांक तशेंच विधवेक अन्याय अनित जालो देवान आपणेंच विसरलें आपणेंच रायाक सांगून बांदयल्लें तेंपल तोच नाश करता नाश करून उडयता जर देवान आशेवन बांदलें आपणाचें तेंपल तोच नाश करून उडयता जाल्यार फातरांनी बांदलें हें तेंपल सोबीत तेंपल म्हणून कितें जेरुसलेमांत लोक गायतालो असलें एक तेंपल देव काडून उडयता जाल्यार मनीस कितें ताणें सुरसलो ताच्या स्वरुपान बांदलेलो मनीस कितें करीत मनशाक देव कितें करीत जर हो मनीस देवा थंय एका निजा देवा थंय विश्वास पण सांबाळिना तस जाल्यार मनशाक देव हीच गत दितलो म्हणटा इसाया प्रवादी आयच्या वांजेलांत आमी वाचता मातेव वांजेल 7 अध्याय जेजू म्हणटा तोंडान सोम्या म्हळ्यार पावना हांगासर येता आसतना मात्र सोम्याचें नांव काडून आराधन केल्यार पावना सर्गीच्या राजाक असल्यांक रीग ना कोणाक रीग आसा बापाची खुशी करता ताका मात्र कोण बापाचें उतर आयकता आनी पाळता तस जाल्यार मात्र सर्गीचें राज देखून जेजू 2 वपारी दिता दोगां बिल्डरांची काणी एकलो रेवेर बांदता एकलो कडपार बांदता ह्या विशयान तुमी आयकलां ह्या दोगांकी आशा आसली आमचें जिवीत बांदूंक जाय आमचें जिवीत बेश्टें बांदचें न्ही आमचें जिवीत बऱ्या रितीन बांदूंक जाय आनी ही आशा
मात्र न्ही तांच्या लागीं कितें बांदूंक गरजेचें आसा ती सगळी सहाय तांच्या लागीं आसली. पूण तांणी विंचलो जागो सारको ना. एकल्यान खडप विंचलें, एकल्यान रेंव विंचली आनी रेंवेर विंचलेल्याचें खडप घर उरलें ना, खडपार बांदलेल्याचें मात्र उरलें म्हणटा जेजू. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जिवीत बांदून घेवंक आमकां हर एकल्याक आशा आसा. आमच्या लागीं ताका जाय तसली साहित्य आसा. पूण बायबलांत आमी पळयता जायते जण देवाची खुशी जाणा जाल्या उपरांत तांची बुन्याद दुसऱ्याच जाग्यार घालतात आनी त्या देखून देव वगो रावना, तांचे नाश जाता. एक 4 दाखले घेवया. एक कायन आनी आबेल. कायन आनी आबेल आदाम आनी एवेचे पूत. दोगांयकी देवाक मानवून चलची आशा आसली. देवाक आमी मानवंक जाय, देवाक आमी बऱ्यांतलें बरें कितें जाय तें दिवंक जाय. देखून ते कितें करतात, बली भेटयतात. एकलो शेळी भेटयता आनी एकलो आपल्या तोटांतली रांदोय भेटयता. पूण आबेलाची बली शेळी देवान मानून घेतली, पूण कायनाची घेतली ना. आनी त्या देखून तो मोसरान भरता, हग्यान भरता आनी देव ताका पयलेंच सांगता, कायना तूं कित्याक निराशी जालाय. जर तुजें काळीज बरें आसलें, जर तूं मनांत बरो आसलोय, तुजें कामय बरें जातें. आमी वाचता थंयसर आबेलान प्रथम शेळी खंयच्याय रितीन आयब नातलेली विंचली म्हणून. पूण कायना विशयान तशें बरोवं ना. कायनान आपल्या तोटांतली रांदोय हाडली आनी दिली. म्हळ्यार ताणें विंचून दिल्ली न्ही, दी बेस्ट कितें जाय तें दिल्लें न्ही, कितें मेळ्ळें वेलें. आनी देव म्हणटा तूं कित्याक रागारचा. जर तूं काळजांत बरो आसुल्लोय, तुवें तकली उखलना चलतें आसुल्लोय, देखून उडास चोर देवसार तुका पारोत करते आसा. तुजेर ताणें दिश्ट घाल्या, देखून 17 घे. पूण ताणें 17 घेतली ना. ताणें आबेलाक सांगाता वेलो आनी ताका जिवेशी मारलो. जिवेशी मारले उपरांत ताची बुन्याद हल्ली, ताची सगळी बुन्यादच हल्ली. ताचे उपरांत तो खंयच्याय रितीन देवा मुखार रावंक शकलोच ना. आमी वाचता तो हें सगळें जाल्या उपरांत देवाच्या हजरेंत भायर गेलो आनी दुसऱ्याच एका जाग्यार देवान बसावंक नातल्या जाग्यार वचून तो घर बांदता आनी ताची संतत वाडत वेता. तशेंच मोगाच्या भावा आनी भयणी, आनी 2 जण आसात बायबलांत, दावीद आनी सलमाव. दावीद राय देवाक भोव मोगासो, भोव लागशिलो. पूण तो म्हणटा हांवें इतल्या व्हडल्या रावळ्यारांत आसून म्हज्या देवान भायर टेंटांत आसचें समान देखून हांव बी एक ताका देवाळ बांदता. सगळें तो प्लॅन करता. आनी ताचे उपरांत देव ताका सांगता, दाविदा तुवें म्हाका बांदूंक जायना. तूं म्हजो मोगासो वय, पूण तुवें म्हाका देवाळ बांदूंक जायना. कित्याक तुजें जिवीत सारकें ना, तुजें जिवीत चुकलां, तुजी बुन्याद हल्ल्या, तुजी बुन्याद सारकी ना, बुन्याद गेल्या. कोण बांदतलो? तुजो पूत म्हाका बांदतलो. सलमाव रायान ताका देवाळ बांदून दिलें. मोगाच्या भावा आनी भयणी, ताचे उपरांत जाल्यार सलमाव रायाची बुन्याद हल्ली. कित्याक ताचे उपरांत आमी वाचता ताच्या जिविताच्या अवधे उपरांत थंयसर इमिडिएटली त्याच घडये तावन 2 फूट आयली. एक जावन आसलें दाविदान एक केल्लें राज्य उत्तराचें आनी दक्षिणाचें जावन 2 वांटे जाले. आनी ताचे उपरांत तांच्या मदेंच अंतरझुजां सुरू जालीं, तांच्या भितरच झुजां सुरू जालीं, तांच्याच कुळयां मदें, तांच्याच कुटुंबा मदें अंतरझुजां सुरू जालीं. कित्याक ऑलरेडी बुन्याद हल्ल्या. कितें केल्लें सलमाव भोव बुदवंत मनीस. ह्या संवसारांत येदोळ येवंक नातल्या आनी येदोळो आनी मुखार येवंक नातल्या तसल्या तितल्या जाणवायेन बुदवंतकायेन भरिल्लो मनीस. पूण तसल्या मनशान तो खासदार जालो दुसऱ्या जातींच्या स्त्रियां सांगाता आनी तांचे देव इस्रायलाक आयले. तांकां आराधन सुरू जालें, तांकां वेदी सुरू जाल्यो, तांकां बलिदानां सुरू जालीं आनी थंय जावन ताचें जिवीत, ताची बुन्याद हल्ली आनी ताचें कुटुंब तें नाश जावनूच आयलें. आनी आमी पळयता तें राज्य उरलें ना. मोगाच्या भावांनी भयणी, आमकां सगळ्यांक आशा आसा आमचें जिवीत बांदूंक जाय. आमी हर एकल्यांनी बऱ्यांतली बरी आमच्या जिविताक बुन्याद घालूंक जाय म्हूण जायते प्रयत्न आमी करता. पूण जर सोम्याच्या उतरांचेर आमची बुन्याद ना, सोम्याच्या उतरांचेर आमी बुन्याद घालूंक ना, तर आमची कसली खंयच्या रितीची बुन्याद जाल्यार, कितलो व्हडलो गुरू आमकां आसा जाल्यार, कितले व्हडले जण आमच्या फाटल्यान आसा जाल्यार, आमकां सपोर्ट करूंक आसा जाल्यार तें जिवीत उरना, ती बुन्याद उरना. कित्याक
देवाचें उतर आमकां सॅक्रिफीस मागता. जर देवाचें उतर तूं आयकताय तें उतर तुका सांगता सॅक्रिफीस कर. देखून आमी जायतीं जाणां देवाचें उतर आयकूंकच आयकना, कानांत आयकता आनी सोडता. हें उतर पाळूंक आमी एक मेट काडिना. कित्याक म्हळ्यार हें उतर सांगता तुवें अन्याय करचो सोडी जाय, तुवें तुजो राग सोडी जाय, तुजीच बडाय उलोवची तुवें सोडी जाय. मात्र न्ही, जें कितें तुज्या नांवा खातीरच तूं करताय, तुज्या मान मर्यादे खातीर तूं कितलें करूंक प्रयत्न करताय, तें सगळें तुवें सोडूंक जाय. हें देवाचें उतर सांगता, परतून परतून सांगता. पूण तें सोडूंक जायना, आमकां नाका. देखून आमची बुन्याद आमकां जाय जाल्ले कडेन आमी घालता, आमकां खंय जाय थंय घालता. कोणाच्या उतराचेर, कोणाच्या दुसऱ्या मनशाच्या ताच्या दुडवाचेर, ताच्या बळाचेर, ताच्या पदवेचेर, कोण सांगता म्हण ताचेर देवाचें उतर सांगता. जर तो कितलोय ह्या संवसारांत दवडलो मनीस जावं, ह्या संवसारांत तो कितलोय प्रबल अधिकारी तो जावं, खंयचेय तत्वां ह्या संवसारांतलीं जावं, कितलीं ती दी बेस्ट जावं पुरो, पण देव म्हणटा जर तूं असल्या संगतीचेर बुन्याद घालूंक वेताय, ही बुन्याद कसलो पडटलीच. कित्याक हें सासणीक कडप न्हय. सासणीक कडप आसा तो देव जेजू क्रिस्त मात्र, ताचे थंय मात्र. जर तूं तुजी बुन्याद घालताय, तूं सासणाक जियेतलोय. ना जाल्यार ह्या संवसारांत तुजें जालें, ताच्या उपरांत कितेंय ना तुका. मोगाच्या भावा आनी भयणी, देवा कडेन संबंद जोडचो म्हळ्यार तितलें सुलभेचें काम न्हय. सॅक्रिफीस नासतना खंयचेय देवा मुखार वचोंक साध्यच ना. कित्याक आमचें जिवीत ह्या संवसारांत दिल्लें कितल्या मापान आमी तें बऱ्या बुन्यादीचेर घालूंक प्रयत्न केला म्हाका कळीत ना. जायते जाणां सांगचें आसा म्हाका, हांव पयलें जायतें मागणें करतलें, मागणें करूंक जातलें, देवाचें उतर सदांच हांव वाचतलें, पूण आतां जायना. देवाचें उतर वाचूंक जायना, मागणें करूंक जायना, म्हाका वेळ मेळना. देव म्हणटा जें कितें तुका करूंक जायना म्हूण तूं सांगता आसाय तें तुवें करूंक जाय. कित्याक एका तेंपार तूं करनासलोय, एका तेंपार तुवें हें करूंक जाता आसलें, पूण आतां कित्याक जायना, कारण सोदून काड. फाटीं ये, परतून सुरू कर. मागणें तुज्या घरांत ना, घरांत एकामेकां नासमाधान आसा, एकामेकां समावसाना, कारण इतलेंच तुज्या घरांत मागणें उणें जालां, तुज्या घरांत तेर्स उणो जाला. आज कितलीं जाणां आमी हांगासर आसचेंच एक सर्वे काडले जाल्यार, जर तुमी प्रमाणीकपणी जाप दिली जाल्यार सकाळीं उठोवन मागणें करचें कितलीं जाणां आसात. भोव उणें जालां. सांजेर येदोळ आसा, सकाळींचें जायत्यांनी सांडलां. देव सांगता जर तुजी बुन्याद, तुज्या दिसाची बुन्याद तूं हाचेर घालिनाय, तर तुजें मुखलें जिवीत, सगळ्या दिसाचें जिवीत तुका जाय जाल्लें बरें जायना. ह्या संवसार स्वादिपाती देंवसार आसा ताका जाय जाल्लें बरें जाता. आनी त्या देखून उडास सोर तुजी बुन्याद घाल देवाचेर, ताच्या उतराचेर. ताचें उतर जावन दी तुज्या कानार पडचो पयलो शब्द, ताचें उतर जावन दी तुज्या कानार पडचो पयलो दिसाचो पयलो शब्द. कित्याक तें उतर तुजें जिवीत बांदूनच वेता. सगळो दीस तुजें जिवीत बरें जायत वेता. मोगाच्या भावांनी भयणी, आमकां एक काळ दिला, स्पेशल काळ, बरो काळ, क्रिस्तियाण्याचो काळ. आनी ह्या काळार कितें हांवें जेजूक लागीं हांव कितें करूंक जाय ह्या विशयान चड नियाळ करया, ल्हान संगती करूंक प्रयत्न करया. आनी अशें आमचें जिवीत दिसान दीस ताच्या बुनादीचेर बांदता वेता आसतना आमच्या जिवितांत अजापां जातात. कोणीय एकल्या ब्रदरान येवन अजाप करची गरज ना. कित्याक ती अजाप करची देवान. तुवें जर तुजें बुन्याद सारक्या रितीन घालूंक सुरू केली, तुज्या जिवितांत ही अजापां घडोवंक सुरू जातात. आनी तें तुज्या दोळ्यान तूं पळोवंक शकतलोय. हें बेसांव आमकां हर एकल्याक मेळोवन दी म्हूण मागया.